नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. केंद्रात मोदीच्या एनडीए सरकाराक 8 वर्सां जाली. त्या निमतान गरीब कल्याण संमेलन 10 कोटी वयर शेतकारांचे बँक खात्यांत पीएम किसान सन्मान निधींतल्यान 21,000 कोटी ट्रान्स्फर केले. हो 11वो हप्तो. गोंयांतय केंद्राच्या स्किमीच्या लाभार्थ्यांकडेन प्रधानमंत्री मोदीचो व्हर्च्युअल संवाद. 9 मंत्रालयांच्या 16 स्किमी विशीं चर्चा. अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री सावंताचो प्रधानमंत्री मातृवंदना गरीब कल्याण अशा स्किमीच्या लाभार्थ्यांकडेन संवाद. पणजे मिनेजीस ब्रागांत जाल्ल्या संवादात मुख्यमंत्र्यान स्किमीचो फायदो लाभार्थ्यांक सांगलो. लाभार्थ्यांनी आपले वैयक्तीक अणभव अडी अडचणी सांगल्यो. स्वताचो काम धंदो, आरोग्य विमो, जनधन, शेतकार निधी, सवलतीचे रीण, शौचालय स्किमीचे विशय आयले. बरें आसा. तुका पीएम किसान कार्ड मेळ्ळें? पीएम कृषी कार्ड हा माझ्याकडे सर. कृषी कार्ड आहा. तुझ्या अकाउंटाचेर पैसे येयले? येयले आता 10 हप्ते येयले सर. कितले हप्ते येयले? 10 हप्ते. कितले कितले पैसे? 2-2 हजार येता एक हप्तो. 2-2 हजार रुपया 10 हप्ते येयले. म्हणजे 10 दुनी 20,000 येयले सर आता. कितले येयले सगळे? 20,000 येयले. तुका जे 20,000 रुपया येयले ते तुका परत फारीक करपाचे ना. बरोबर मरे? ते आमका सर एका खर्च वापरते. ते कोणी दिले? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टरान दिले. उकडो तांदूळ एक्सपोर्ट कोण करता तुम्ही? तुम्हीच करता मरे? खंय धाडटा तांदूळ सांग पळोवया. हय, त्या फार्मर क्लबाच्या वतीन खंय धाडटा तांदूळ तुम्ही? आय तांकां सांग. तुमकां कळपा खातीर सांगता, त्यांच्या अभिनंदनूय करता. तांच्या फार्मर क्लबाच्या वतीन त्यांचो ऑर्गेनिक उकडो तांदूळ ते अमेरिकेक धाडटात. माझो एक गाडो आसलो. खंय? हरवळ्या गाडो आसलो. बरें, कितले लोक घेतले? 10,000. कसलो गाडो आसलो तुजो? चायेचो गाडो. चायेचो गाडो आसलो. ओके. तुका कितले % इंटरेस्ट? 7% इंटरेस्ट. 7% इंटरेस्ट. कशें मेळ्ळें तुका? रोकडे मेळ्ळें काय मेळोंक ना? रोकडे मेळ्ळें. कोणी मदत केली? म्युनिसिपालिटीच्या प्रसाद म्हणून आसलो, तेणी म्हाका मदत. प्रसाद, बरो प्रसाद. प्रसादान मदत केली. फारीक केले लोन तुवें? 2 इन्स्टॉलमेंट उरलेले हा. 2 इन्स्टॉलमेंट उरल्या. ओके. हाच्या पयलीं तुका लोन मेळटालें बँकेंतल्यान? तुका कोणूच लोन दिनासलो. लोकांचो खूप बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. प्रधानमंत्री कल्याण योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किमी योजना ते हांगासर बेनिफिट्स घेता. मॅक्झिमम आमी प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव हे 6 लाखाच्या वयर बेनिफिशरीज गोंयांत आसा. हे पळोवन म्हाका खूप बरें दिसलें. इंटरेक्शन केले तेन्ना खुबशे इश्यूज येयले तुमचे मुखार. ऑलमोस्ट 16,000 शेतकऱ्यांक प्रधानमंत्री किसान निधी योजनेचो बेनिफिट. तुम्ही इंटरेक्शन केले तेन्ना खुबशे केले तेन्ना कोणाचेच प्रॉब्लेम्स नाशिल्ले. कितें इम्प्रुवमेंटा स्कोप आनी ऑफकोर्स एक बारीक सारीक कितें इम्प्रुवमेंट आहा तितूर स्कोप केलो वयतलो. गोवा बोर्डाचो 10वेचो रिझल्ट आज सांजे जाहीर जातलो. 5 एप्रिलाक कोविडाचे शिश्टाचार पाळून एक्झाम घेतिल्ली. 10वे खातीर 20,500 मायज भुरगीं एक्झामीक बशिल्ली. पयल्या आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करूनच खंय फायनल रिझल्ट जाहीर करतले. एकूण 31 केंद्रांनी एक्झाम जाल्ली. मान्सूनाचे ढग अरबी दर्या आनी कर्नाटकांतल्यान गोंया वटेन सरकता. 2 दिसांत मान्सून गोंय कोकणांत पावूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयाक 2 दीस येलो अलर्ट. जून ते सप्टेंबर 103% पावसाचो आयएमडीचो अदमास.
खराब हवामानात नुस्तेमाराक दर्यांत वचूंक बंदी. मध्यराती सावन दर्यांत नुस्तेमारी हंगाम 61 दीस बंद. जेटी सील, कामगार घरा. कि आने वाले 2 से 3 दिनों में साउथ वेस्ट मानसून कोंकण एंड गोवा के कुछ इलाकों में भी पहुंचने के चांसेस हैं. आने वाले 2 से 3 दिनों में कोंकण एंड गोवा के कुछ इलाकों में भी साउथ वेस्ट मानसून का नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस हो सकता है. 1 और 2 जून को वी आर एक्सपेक्टिंग फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर बोथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा. जो नॉर्मल वैल्यू है ये सीज़न का वो है 87 सेंटीमीटर्स. और उसमें ही जो सेंट्रल कोर मानसून रीजन जो बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में, उसमें ये अराउंड 106% भी हो सकता है. फाल्यां म्हणजे आप जेटीचे 100% बोटी बंद, कारण आमचो हें जो आसा 31 मे पर्यंत आमकां बॅन पिरियड 1 तारखेच्यान बॅन पिरियड स्टार्ट जाता. त्यामुळे आज ज्यो बोटी येतल्यो न्ही त्यो डायरेक्ट पार्किंग करतल्यो, जेटीर बंद. आनी फाल्यांच्यान आमचो डिझल पंप बी सगळे सील मारता. ते मामलेदार बी जे मनीस येता ते सगळे सील करून दवरता. हे कामगार आसा न्ही 99% कामगार हे घरा वता. बाकीचे थोडेशे रावता फाटल्यान, ते नेट रिपेर आनी कितें मेंटेनन्साक लागून काम पात्रांव लोक दवरून घेता तांकां. हे फावटी सिजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटराक पळयत जाल्यार एक बरें सिजन अशें जालां अशें आमी म्हणटा. आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खाऱ्यावाडा जेटीचे चडशे भागाचे सिजन बरें जावं. पावसाळी हंगाम सुरू जाल्ल्यान नुस्तेमारी खात्यान दर्याचेर जे नुस्तेमारी जाता तेजेर बंदी घातिल्ली आसा. ही बंदी 1 जून ते 31 जुलय पर्यंत लागू जातली. ह्या काळात दर्याचेर नुस्तेमाऱ्यान नुस्तेमारी करूं नये असे निर्देश नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले आसात. गोंय फिशिंग बोट संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलीप म्हणटा, बंदीच्या काळात भायर दर्यांत व्हडल्यो बोटी नुस्तें मारीत असतात, तांकांय खंय बंदी घालची. हिंगा तर आमी बंद रावले आनी जर तर येवन भायली बोटी येवन चोरीत तर हे नुस्त्याक घेवन डिस्ट्रॉय तर केले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम इन फ्युचरान जातलो. सो हे भाशेन जावपाक नाका म्हणून गव्हर्मेंटान एक विजील गव्हर्मेंटान म्हणटा ते चोत्राय घेवपा जाय सारकी. मजगती नुस्तेमारी बंदीची तयारी करतानाच बेती मालीम जेटीर LED फिशिंगाची सामग्री सापडली. थंय नुस्तेमारी खात्याचे ऑफिसरूय पावले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 2007 सावन एकार एक स्कॅमा. आयचे घडयेक गोवा डेरी 55 ते 60 कोटी लॉसात आपाचो दावो. इतले जावनूय स्कॅमांनी दोशी संचालक परत डेरीची वेंचणूक कशें लडोवंक शकता काय म्हण प्रश्न. थोडे उमेदवार खंयच्याच निकशांत बसनात. सरकारान वेंचणूक प्रक्रिया थांबोवन प्रशासक नेमचो. चौकशी पुराय जाय मेरेन खंय वेंचणूक लडोवंक दिवचे न्ही. सध्या आताचे घडयेक आयच्या डेटीन ही डेरी आसा ती साधारण 55 ते 60 कोटी नेट लॉसान आसा. आणि आता इलेक्शनाक भायर सरले आमी, आणि इलेक्शनाक कोण जे जे लोक ह्या डेरीच्या लॉसा खातीर जबाबदार आसा ते लोक इलेक्शनाक रावता. जवळजवळ 6 कोटीचो सुमार भ्रष्टाचार आशिल्लो. ताची चौकशी जावची म्हणून रमेश नायक म्हणटा ते कंप्लेन केल्ली, आणि तेदे वेळा वयलो राजेश परवार हो असिस्टंट रजिस्ट्रार आशिल्लो गोवा गव्हर्मेंटाचो. ताज्या अंडर हे चौकशी जाली आणि तातून प्रूव्ह जाले की ह्यो तिनूय गजाली खऱ्यो. आणि मजा म्हटल्यार आता जे इलेक्शनाक जे उभे राहतात तातून हेच लोक आसा. आता आम्ही विचारपाक सोदता सरकाराक, जेदे वेळार तुमकां खबर आसा तुमीच इन्क्वायरी केल्ली, तुमच्याच बॉडीन ती इन्क्वायरी केल्ली, तांचेर आरोप धरले, तांणी आन्सर दिवना, आणि ह्याच लोकांच्या हातीन तुमी परती डेरी दितली. ह्या जे उभे रावल्या तातूंत कितल्याशा लोकां कडेन गोरवांच ना. मागीर हे कशें लायबल जाता. आमी रिक्वेस्ट करता आमच्या पार्टीच्या वतीन, आमी शेतकारांच्या वतीन, की उपकार करून हाजेर प्रशासक नेमचो, किंवा ज्या MDनी बरें पयलीं काम केलां, जे रिटायर आसतले, जाणे एडमिनिस्ट्रेशन बरें सांबाळा, अशा लोकांच्या हातीन ती दिवची. म्हणून ही चौकशी जाल्या शिवाय ज्या लोकांनी फ्रॉड केला, ज्या लोकांनी लुटला, ज्या लोकांनी ह्या परिस्थितीक पावल्या, असल्या लोकांक इलेक्शनाक उभे रावपा पासून वंचीत करचे. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. ट्युरिस्टांक सवाय भितर सेवेचे हायस दाखोवन लुटपाचे प्रकार वाडल्यात. असले प्रकार गोंयच्या पर्यटनाक बादतले. पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. चंदगडच्या भुरग्याक लुटपाचे प्रकरणात गोंय गाजता.
मुख्यमंत्र्यान डान्स बारां बंद करपाची ऑर्ड दिवं न्हय. बीच बेल्टात डान्स बारां चालू आसात. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. फुडें जर कांयच जायना जाल्यार आपूण फुडें सरतलो. आज जे जाला ते म्हाका दिसता भयानक गोश्ट गोंया खातीर आनी गोंयच्या टुरिजमा खातीर. चंदगडची केस जी जाली त्या भुरग्यांची केस जी जाल्या इज सिमिलर थिंग ऑफ सिंडिकेट्स ऑफ टाउट्स वीच आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर गोवा इन डिफरंट एरियाज. वेदर म्हापशा जावं पणजे जावं कलंगूट जावं बागा जावं सगळ्या कडेन सिंडिकेट कितें करता हे टाउट्स पयले वता आनी भुरगे कोण आसा तांकां मेळटा वाटेर तांकां आडायता आनी तांकां पयलें दे शो देम द वर्ल्ड की एवरीथींग इज अवेलेबल हियर म्हणून. तांकां थंय जाग्यार व्हरता मागीर तांकां बांदून दवरता तांकां मारता तांकां सगळें करता तांचे कडेन पयशे उबारता. युजींग टॅक्नोलॉजी दे एक्चुअली स्ट्रिपिंग देम ऑफ वॉट दे हॅव एंड आय थिंक दीस सिंडिकेट नीड्स टू बी बस्टेड. हे पुलीस समज ना म्हणजे पुलीस तातूंत भागीदार आसा. असले पुलीस आमकां नाका गोंयांत. समज पुलीस एक्शन घेतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर एक्शन इज डन. डान्स बारां कशी चलता अजून जेन्ना सीएमान ऑलरेडी आदेश दिलो बंद जावपा जाय डान्स बारां कशी चलता अजून. एंड टुरिजम इफ नॉट स्पोकन इन द रायट सेन्स will have an impact in the long run and the short run. And similar action needs to be taken from here or the महफिल सारकेली डान्स बारां जी चालू आसा और बाकीचे. आनी हे समज जालें ना आय थिंक आय हॅव स्टार्टेड गोईंग ऑन साइट्स पर्सनली एंड चेकिंग ऑन दीस. हे समज एक्शन जालें ना आय थिंक वी वील हॅव टू डू समथींग ऑन आवर ओन टू डू दीस थिंग्स. पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन मांडप आनी हे ताजेर इमिजिएटली मुख्यमंत्र्याक सांगून चंदगड एपिसोड वो घेवन हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. मजगतीं चंदगडच्या भुरग्यांक लुटपाच्या प्रकरणात मसाज पार्लरांतल्या तिगां चलयांक पुलिसांनी धरली. 2 दिसां फाटीं तिगां तरणाट्यांक धरिल्ले. जाणांक अरेस्ट केल्ले. मागीर आयज आमी ती 3 चलयां आसलेली तेंच्या त्या हितून मसाज पार्लरान जे हुवर इन कनायमन्स विथ देम तांकां 3 जाणांक चलयांक आमी अरेस्ट केल्यात. तांकां प्रोड्यूस करतले आतां रिमांडाक प्रोड्यूस करतले तांकां. जे ओनर्स बीन वी आर ऑन अ लुकआउट फॉर देअर ओनर्स बीन. They are also made accused. So आता सध्या ना ते absconding ना. We will arrest them also. नेटिव्ह वयतले ते खंयचो बायलां आसात ते बायलां they are from north east Nepal. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. नाकेरी बेतलांत पंचायत बिल्डिंगेची दशा जाल्या. नळे फुटल्यात. पंचायत घराक पावसांत मार बसत म्हण भंय. ग्रामसभेक लोकांक बसपाक जागो ना. सरकारान पंचायत घर बांदून दिवचें म्हण मागणी. 2013 गोल्डन जुबली दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रा स्कीम काडली तेन्ना पंचायत घराक फायल धाडिल्ली. उपरांत जाग ना. 9 वर्सांनी खंय रिजेक्ट केल्या. पंचायत घराची आखी फायल प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली. हाली ते सॉयल लेनिंगा लागून एक ते उरली ताका लागून तो टेंडर जावना. ऑलरेडी चेअरमॅन जेडीसून ऑर्डर परमिशन दिल्लें भूमिपूजन करा आनी स्टोन बी घरा म्हणून. ऑलरेडी ते स्टोन फ्लायट बी केले आमकां आसा. तेजे फाटल्यान मागीर इलेक्शन येयलें आनी ते टेंडर जावना. आतां इलेक्शन जावन टेंडर जावपाक सीएमा फायली आसली पूण सीएमान ती रिजेक्ट मारल्या. आमगे 2013 जेन्ना पारेकरान एक स्कीम केली गोल्डन जुबली दीनदयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणून तेन्ना आमी एक फायल स्टार्ट केली आमगे पंचायत घराची. लोकांक पयलींसान प्रश्न आसलो आनी 13 सावन आज पासून ती फायल चालू आहली मोदें जानेवारी 6 तेमी एक भुमिपूजन म्हणून दवरली आनी फायल म्हाका दिसता तेन्ना GSIDC आहली जावना. इलेक्शना उपरांत देड म्हयने म्हळ्यार सीएमागे टेबलाची आहली. सो फायनल एप्रुवलाक हांव तेशें आयकून येयला. सो सांगलें सीएमान तेजेर रिमार्क मारला आनी ती रिजेक्ट जाल्या. आमगे मागणी आहाय कोण पॉलिटिकली असली कामाचेर प्रेशर घालना. मुगे मागणी सीएमा कडेन जात जाल्यार तो रिवोक करचो रिमार्क आनी हांव पंचायत घर बांदून दिवचें. माकड नळे फोडटात. पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक खंय जागो ना. पंचायत घर आमचें साम मोडून गेल्लें आसा. सारकें पावसा उदक पडटा. माकड वचून नळ सगळे फोडो आहाय. रावपा मेळना. स्टाफा सारके त्रास जाताय. ना आमकां सारको पावना. बसपा मेळना. मिटींग वचून घेवपा मेळना. आमकां मंथली मिटींग वचून घेवपा मेळना. आनी ग्रामसभा लोक वचून जायनाय त्या रुमाक. इतली त्रास जाता आमकां. बेतूल नाकेरी साकून प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानन पेडणेकर. 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमनीक जामिनार सुटलो तरी ताज्यो नाडयो आवळूंक पुलिसांनी सुरवात केल्या. पुलिसांनी ताज्या प्रार्थना स्थळा वयल्यान DVR आनी रजिस्टर बूक जप्त केला. फुडलो तपास चालू आसा. इगर्ज आनी घरांतल्यान कसलीच वस्तू भायर वचूंक जायना म्हण कडक पुलीस बंदोबस्तूय दवरला.
पुलिसांनी धर्मांतराच्यो कारवायो करपाच्या प्रकरणात जामिनार सुटिल्ल्या डॉमिनिकाच्यो नाडयो आळोवपाक सुरवात केल्यात. प्रार्थना सुवाते वयल्यान DVR आनी रजिस्टर बुक जप्त केला. We have attached the DVR and थोडे जे त्यांचे त्याचं रजिस्टर ते अटॅच केल्या. दॅट इज पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आणि आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे त्या संदर्भात. गोंयांत धर्मांतर विरोधी कायदो जाय म्हूण हिंदुत्ववादी संघटना मागतात. कांय आमदारूय मागतात. ताचो विचार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. धर्मांतराच्यो कारवायो खपोवन घेवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली. डॉमिनिकाच्या कामाची पाळामुळा उस्तुपाक पुलिसांनी सुरवात केल्या. DVR आनी रजिस्टरांतल्यान पुरावे मेळटले ताचेर आतां पुलिसांची फुडली एक्शन. सध्या 5 पिलर्साची एंट्री गेट पुलिसांच्या ताब्यांत. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. कोविड लॉकडावनात भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षणाक लागून मोबायल आनी इंटरनेटाची संवय लागली. सायबर क्रायमय वाडटा म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सायबर वेलनेस सेंटरा वरवीं आतां इंटरनेटाची संवय, ऑनलायन सेफ्टी, सायबर क्रायमाक लागून जावपी मानसीक ताणा सारकिले प्रश्न खंय सुट्टले. पणजे पयले सायबर वेलनेस सेंटर लॉन्च. Well, we know now the mobile and the smartphone is a need of ours. And during the COVID, I think from the standard first onwards, the students started using the mobile. And already it is in the, we have given, the parents have given, as the condition is provided to give the mobile to them. So and we have started our education on the mobile. So automatically they have shifted from the education to the other side effects. It is already started. That is the one thing. Now there is a cyber crimes among the students, among the youths, among the adults, also in the senior citizens also. We are facing so many cyber complaints in our cyber cell. We have already our own cyber cell which is working at Raibandra. I think the cyber wellness centers already they have done the tie-up with our cyber cell at Raibandra. Our whole police department, home department will support them in detecting the different crimes in the state of Goa. Both of them will come together and they'll detect the different cyber crimes which are happening in the state of Goa. This center will provide free services for internet addiction for any kind of cyber threats children and adults face, and we will also be educating everybody in Goa about online safety. So we urge people to come to the center to seek help. If they face any online threats, any frauds in cyberspace, we are there to help you. We are also running a pan-India helpline that they can call us on, and the number is 8433 701077. आदी लायट आतां उदक. अदानी इंडियन ऑयल गॅस कंपनीन रस्तो खड्डना उदकाच्यो 4 पायपलायनी फोडल्यात. वास्को उदकाक हाल. खबर कळटनाच वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान काम बंद उडयलें. PWDन रिपेर सुरू केला. ह्या आदी कंपनीन जमनी पोंदचो पावर केबल डॅमेज केल्ल्यान वास्को 22 वरां लायट नाशिल्ली. ती हांगा वॉटर पायपलायन हे जाली म्हणून आज कॅटेगरी केली की आमी ताका फोन करून सांगला की आतां आयच्या आज ही सगळी तुमची कामां बंद जावपाक जाय. तुमचें काम कितलें बरें आसलें जाल्यार लोकांक त्रास जाता जाल्यार ते सद्या बंद करात. तुमी कॉर्डिनेशन करात आनी आतां पावसा मागीरूच तुमी कितलें स्टार्ट करतले म्हणून 11 मागीर जी पिट्स हांगा ओपन केल्ली आसा ती सगळी बंद करपाक लायल्या. तांणी सांगला 2 दिसां भितर आमी सगळी पिट्स बंद करून कॉन्क्रिटींग करता आनी काम स्टॉप दवरता म्हणून. सो म्हाका इतलें सांगून दिसता की हाज्या मागीर अदानीचें काम सद्या चालू आसपाना आनी आफ्टर मॉन्सून सगळ्यांक एक टीम आपोवन म्हणजे उदकाचो डिपार्टमेंट, लायटीचो डिपार्टमेंट आनी हे अदानी गॅस पायपलायन हांकां सगळ्यांक एक जॉयंट बसका घेवन तांचो मनीस तांचे डिगींग चलता आसतना खंय डिगींग करप, खंय केबल आसा, खंय उदकाची पायपलायन आसा, हे सगळे कॉर्डिनेटेड करूनच फुडें सर म्हणून अशें तांकां आमी आदेश दिला. केन्ना तुमची मिटींग केन्ना आयज जाली काय? न्ही आज आमी ताका इमिडिएटली हांवें पळयतकूच पयलो फोन केल्लो. पयर ताका आमी सांगिल्लें पूण आज ताका सांगलें इमिडिएट स्टॉप करून हें बंद करा म्हणून. आतां पावस येतलो, फाल्यां उदक जातलें, रस्त्यार उदक म्हणजे ही मेन रोड आमचो हो मेन रोड सपोज अशें सायडींतल्यान वचचें पडलें एक्सिडंट जावंक शकता. सो इमिडिएटली तांकां बंद करपाचे पयलीं आदेश दिल्या आनी म्हाका दिसता बाय फ्रायडे सॅटर्डे हे सगळे बंद जातले उरल्या आनी मागीर बाकीचें काम पावसा मागीर स्टार्ट जातलें. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट.
बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.